नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रमाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात दवरला कायम। 370 आशिल्लो तात्पुरतो। रान सुरक्षे खातीर द्रोण हाडपाची तयारी, तशेंच राना वाठारांनी उजो घालप्यांचेर खर कारवाय करपाची रानमंत्री विश्वजीत राणे हांची म्हायती। सरकारी नोकरी मेळटली ह्या विचारान रावूं नाकात, जाल्यार स्पर्धा परीक्षांची करात तयारी, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। बालरथ अपघाताक नेमको जापसालदार कोण? सोद वावर सुरू, सगळ्या बाजूंनी चल्ला विचार। फाटल्या 11 म्हयन्यांत विंगड कारवायेत सुमार 4 कोटींची गवळी वखदां केली जप्त। गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यात जावपाक लागल्या वाड। कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे वाडल्यात प्रकार। रातच्या वेळार चोरयां काडटात रेंव। आनी आतां खबरो विस्तारांत। जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरला। कलम 370 हे तात्पुरते आशिल्ले, ते एका विशिष्ट काळा खातीर लागू केल्ले। केंद्रान घेतिल्ल्या दरेका निर्णयाक न्यायालयात आव्हान दिवपाक जायना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां। जम्मू काश्मीराक विशेष दर्जो दिवपी कलम 370 हे राज्यघटनेत तात्पुरत्या स्वरूपात आशिल्ले। युद्धाच्या परिस्थितीक लागूनच केल्ली ही तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ली। कागदपत्रांतूय हे विशीं उल्लेख दिसून येता अशें सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी निकालात म्हटलां। भारतात आस्पाव जालो तेन्ना जम्मू आनी काश्मीरात अंतर्गत स्वायत्तता नाशिल्ली। संविधान सर्वोच्च आसतले ही गजाल जम्मू काश्मीराच्या महाराजांनी मान्य केली। जम्मू काश्मीराच्या घटनेतूय स्वायत्तते संबंधी उल्लेख नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निकालात म्हटला। Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people, who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. Bureau Report, Gomantak TV. रान सुरक्षे खातीर ड्रोन हाडपाची तयारी रानमंत्री विश्वजीत राणेन केल्या।
ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान रानात जावपी घडणुकांचेर लक्ष दवरतले, तशेंच खंयच्या प्रायव्हेट रानात वा अभयारण्यात कोणी उजो लायलो जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. गेल्या 3-4 वर्सां आमी उलयताले तेन्ना राघवजी सांगले की गेल्या 3-4-5 वर्सांचे स्टॅटिस्टिक्स घेवन ह्यो एरियाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमाकांतजीन कांय सजेशन केल्ले आसा इनोव्हेशन आनी टेक्नॉलॉजीचे पूर्णपणे वापर करपाक. त्याच बरोबर आमी आतां ड्रोन्स आमी प्रोक्योर करपाचे आमचे चल्ल्या. ड्रोन्स बरोबर आमकां ऑलरेडी कळटलें की खंय कितें चल्लां आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटलें. इवन आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्ले तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेय प्रायव्हेट एरियान काय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन तुमी जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले. जे कायद्या प्रमाणे एक्ट हा वायल्ड लायफचे भितर केल्यार ते आनी कठीण हा आनी टफ हा त्यो एक्ट्स. आनी आमकां हे तरेचे आमकां गोश्टी मार्गदर्शन केले त्यांची सूचना प्रयत्न आसतलो खंय कितें चल्लां. आनी ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू, ओवरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता ते आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक सेंच्युरीन आनी मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आमी लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले केल्ले. आयज आतां आमकां आनी फुडें न्यू इनोव्हेशन न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन आमचो स्टाफ बी कितें करता हे सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन आमी आतां परत एकदा आमचे ट्रॅकर पासून सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयलें आसा. 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकर आहा हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयल्ले आसा. आपूण एसटी आसा म्हणून आपल्याक सरकारी नोकरी मेळटली ह्या विचारान रावूं नाकात, जाल्यार GPSC सारकिल्ल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एसटी समाजाच्या विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. त्या भायर सायबर गुन्हे वाडपाक लागल्यात, देखून चलया भुरग्यांनी सादूर रावपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यान केलें. सगळ्या तरांनी GPSCची तयारी करची पडटली. आपूण ग्रॅज्युएट जालो काय हांव GPSCची तयारी 10वी पास जाल्या उपरांतूच सुरू करपाक जाय. हांव GPSC बसतलो, हांव ज्युनियर स्टेट ऑफिसर जातलो, हांव मामलेदार जातलो, हांव डेप्युटी कलेक्टर जातलो. हाची तयारी जर दवरली जाल्यार तुमी स्टाफ सिलेक्शनचे एग्जाम पास जावपाक शकतले. म्हणून आमी करता डे वनच्यान 10वी पास जाल्यार मागीर तुमी बँकींग पास जातले, रेल्वे रिक्रुटमेंट जातले, IAS जावपाक शकतले. हाची तयारी आतां सुरवातीच्यान पासून दवरात. कारण हेज्या फुडल्यो सगळ्यो एग्जामी ज्यो आसा त्यो इधर GPSC वयतले नाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाक वयतले. स्पेशली फॉर द नॅशनल गेम्स तेंच्यांनी गोल्ड मेडल मेळयला. हांच्या खातीर आमी स्पोर्ट्स कोटा वेगळो 4% रिजर्व केला. हाज्या फुडले पोस्ट येतले ते 4% पोस्ट तुमच्या खातीर रिजर्व येतले. बट रिजर्व येयले तो अर्थ असो न्ही की ते तुमकांच मेळटले, थंयसरूय कॉम्पिटिशन आसतलें. कारण तेज्या भितरूय बी त्या 4%च्या कोटांतूय बी तुमी कॉम्पिटिशन दिवपाक जाय. नो डावट हाज्या फुडें म्हाका एसटी आसा म्हणूनच जॉब मेळटलो हेजेर रावनाका. भुरगीं खूब बरी शिकपाक लागलेली आसा. एसटीच्या भितरूय कॉम्पिटिशन आसतलें. म्हणजे म्हाका फक्त एसटी म्हणून ना, सगळे एसटीचे भुरगे कॉम्पीट करतले कारण सगळेच बरे शिकपाक लागलेले आसा. म्हणून जो चड कॉम्पिटिशनान फुडें वयतलो तो चड फुडें पावतलो. म्हणून म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की ह्या कॉम्पिटिशनाच्या युगांत आमचे भुरगे फक्त गोंयांत रावले नाका, ते वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स करून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी प्रायव्हेट सेक्टर्स ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक जाय. गरज आसा सायबर सेफ्टीचेर, विशेश करून गर्ल्स एकामेका मदीं तुमी उलोवपाक जाय, हो विशय तुमी सांगपाक जाय. जेणे करून चुकून बाकीची कोण जरी सायबर क्रायमाक अडकले आसत जाल्यार ती तुमच्या कडेन एक्सप्लेन करून आमकां सगळ्यांक आनी हे करपा खातीर एक विशिश्ट प्रकारची गँग वेगवेगळे कडल्यान पावता, नॉट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द आउटसायड द स्टेट ऑल्सो. ह्या अशा पद्दतीचे बरीचशे काम करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी नो डावट आमी आमचो सायबर सेक्युरिटी, सायबर लॅब आतां खूब सायबर एड्युकेशन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनी सुरू जावपाक लागलेली आसा. बट तुमकां लॅक्चर हांगा मुद्दामून आमी दवरला त्याचोय तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो. बाळ्ळी जाल्ल्या बालरथ अपघाताक नेमको जापसालदार कोण हाचो सोद घेवपाचें काम सुरू आसा. शिक्षण खातें पुलिसांच्या अहवालाची वाट पळयता. बाळ्ळे विद्यार्थ्यांक घेवन वचपी बशीचो अपघात नेमको जालो कसो हाचेर सगळ्या बाजूंनी विचार चल्ला. स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ताबो गेल्ल्याचें कारण चालकान सांगलें खरें, पूण नेमको अपघात जालो कसो हाचो पुलीस सोद घेतात. अपघाताचे CCTV फुटेज पुलिसांक मेळ्ळा.
पुलिशेन एक अहवाल शिक्षण खात्याक दिला, पूण निमणो अहवाल दिवपाचो आसा. त्या अहवाला उपरांतूच निष्कर्ष काडूं येता अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगले. बाळ्ळे बालरथ ऍक्सिडेंट जाल्लो न्ही, हय. ते विशीं मातशी म्हायती जाय आसली. जेन्ना सोशल मिडियाचेर आमकां कळ्ळें की हांगा अशें बाळी इन्सिडेंट जाला म्हणून आमी इमिजिएटली आमच्या डेप्युटी एड्युकेशन ऑफिसराक स्कुलान धाडले आनी त्याच दिसा म्हाका स्कुलाचो रिपोर्टूय आयलो, स्कुलाच्या हेडमिस्ट्रेसीचो रिपोर्ट आयलो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. आनी दुसऱ्या दिसा परत आमकां स्टेटस आयलो रिपोर्ट. आनी फायनल रिपोर्ट आतां थोड्या दिसांनी म्हाका मेळटलो, कित्याक स्कुलान FIR केला आनी थोड्या भुरग्यांक हॉस्पिटलान मातशे एडमीट केल्ले, दे वर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. आनी काल काय पयर म्हणल्यार सगळ्या भुरग्यांक डिस्चार्ज दिल्लो. सो भुरगे सगळीं सेफ आतां. आमकां प्रायमरी कन्सर्न म्हणटा ते भुरगे. आनी आमी रिपोर्ट येतकीर मागीर फुडलें कितें कॉज ऑफ एक्शन आमकां एक्चुअली कित्याक लागून एक्सिडेंट जाला तें आमकां कळपाक जाय फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. सो तें आमकां स्कुला कडल्यान कळटकीर मागीर आमी फुडलें एक्शन कितें आसा तें घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तरणाटी पिळगी व्यसनाच्या भकीक पडून आपली जीण नश्ट करतना दिसून येतात. हाचेच उदाहरण म्हळ्यार फाटल्या 11 म्हयन्यांत गोंय पुलिसांनी केल्ल्या घुवळी वखदांच्या कारवायेंत सुमार 3,89,59,580 रुपयांचे 158.285 किलोग्राम ड्रग्स जप्त केल्यात. इतलेंच न्हय तर 127 प्रकरणांनी 152 दुबावितांक अटकूय जाल्लेली आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदू वर्सा घुवळे वखदांच्या प्रकरणात उणाव जाल्लो आसलो तरी लेगीत गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यात चड फरक दिसून येना. जे 152 दुबावितांक अटक केल्यात तातूंत 45 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. 2022 एकूण दुबावीत 164, गोंयकार 48, बिगर गोंयकार 90 जाल्यार विदेशी 26. 2023 एकूण दुबावीत 152, गोंयकार 45, बिगर गोंयकार 90, विदेशी 17. आदल्या अहवाला प्रमाण गोंयान घुवळे वखदांच्या तस्करेन सुरवात करपी हे फकत आनी फकत विदेशी नागरीक आसले. मात ल्हव ह्या प्रकरणांनी 20 ते 35 पिराय गटांतल्या गोंयकार तरणाट्यांचोय आंकडो वाडपाक लागलो. पैशांचे हायस दाखोवन अशा प्रकरणांनी थळाव्यांचो आस्पाव करून घेवप सोंपें जाल्ल्यान हो धंदो गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी बऱ्या प्रमाणात फुलपाक लागला. विदेशांतल्यान येवपी दुबावीत नागरिकांचेर खासा लक्ष दवरून ह्या प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाक गोंय अँटी नार्कोटीक सेल सतर्क जाले. विंगड तस्करी प्रकरणांची म्हायती मेळटाच धाड घालून पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केली. इतलेच न्हय तर स्कूल आनी कॉलेजींनी लेगीत घुवळे वखदांच्या विरोधात जागृताय मोहीम राबोवन विद्यार्थ्यांकूय शिटकावणी दिली. मात बेरोजगारीक लागून अशा व्यसनांच्या भकीक पडपी तरणाट्यांक वेळार भायर काडपा खातीर ठोस उपाय येवजण करप म्हत्वाचें थारता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयचो फांटो आशिल्ल्या कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात. कोळशे कातर वाठारांत रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटात अशी म्हायती मुखार आयल्या. रेंव काडटात देखून न्हंयच्या धडांचो धूप जाता. शेतां भाटाय संकश्टात आयल्या. गेल्या 2 वर्सां फाटल्याच्यान सुरवात जाल्या हांगा इलिगल बेकायदेशीर रेंव काडपाचे. ताका लागून आमचो हो जो बांद आसा, हो शेताचो बांद, हांगा हेजेर माड आसा, बांद थंय पूर्णपणे कोसळ्ळो आसा आनी माड जे आहा ते पडलेले आसा. आनी आमचो प्रयत्न आसा शेत आमी जें पडींग आसा तें परत आमकां सुरवात करपाचें आहा. गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो घेवन आनी ह्यो आमी शेत परत सुरवात करपाची. पूण येता रातचे लोक, रातचे सादारण 10 सुमार येता आनी लोक आसा ते विड्डेचे येता लोक आनी ते बेकायदेशीर रेंव काडटा. आमी त्या संदर्भात तेंच्या कडेन सांगले, तांकां रिक्वेस्ट केले, बाबा अशें करूं नाकात, आमचे झाडां गेल्या कोसळोन, बांद गेला कोसळोन, माड पडल्या, शेत आमकां करपाचें. पूण ते कशेंच आयकपाचे तयारीन ना आनी एक प्रकारची दादागिरीची भाशा वापरता ते. दुसरी गोश्ट, आमी ह्या संदर्भात मामलेदाराक, कलेक्टराक कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. गेल्या 2-3 म्हयन्या फाटल्यान कंप्लेनी केल्या, पूण कोणीच अजून कांय एक्शन घेवंक ना. आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी जी हांगा जे बेकायदेशीर रेंव आसा ही
ती काडटा त्यांचेर ते कडक कारवाई करची आणि आमकां त्यांच्या संकटा पासून आमकां मुक्त करचे, जेणे करून आमी जे शेत आसा ते परत सुरवात लावपाक रोवपाक सुरवात करतले. कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत वचत थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात तर बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या. मायन्स डिपार्टमेंट आणि भरारी पंगडान आतां मेरेन केल्ले कारवायेत दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो वेवसाय चालूच आसा अशें स्पश्ट जालां. आतां तर कारापूरचे न्हंयेत कोळशे कातर ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. रातच्या वेळार चोरयांनी हो बेकायदेशीर वेवसाय चलता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या ह्या प्रकाराक लागून कारापूरचे न्हंयेच्यो धडा कोसळून कुशीकच्या शेता भाटांक धोको उप्रासला. हे विशीं प्रशासकीय यंत्रणे कडेन कागाळ केल्या, मात ताचे कडेन कोणूच लक्ष दिना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. कारापूरचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो हो प्रकार वेळारच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले. न्हंये कुशीकची शेतां भाटां संकश्टांत येतली अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बुडून मरण येवप्यांचो सोद घेवपा खातीर डायव्हर्स ना. हे खातीर आतां बेगीनूच डायव्हर्सांची भरती करतले आनी ताची फुडली प्रक्रिया उजो पालोवपी दळ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सोमारा उजो पालोवपी दळाच्या नव्या गाडयांचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. फायर टेंडर्स आणि बाकीच्या रिक्वायरमेंटाच्या बरोबर स्टाफाक तांच्या बाकीच्यो ह्यो व्हेकल्स गरजेच्यो आसता. त्यो व्हेकल आज फ्लॅग ऑफ करपा खातीर मुद्दामून हांगासर आयिल्लो. इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे माय एमर्जन्सी डिपार्टमेंट म्हणजे स्टेट डिजास्टरान जे काम करता तांकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसता आनी तें स्ट्रेंथन करपा खातीर टायम टू टायम वेगवेगळे फेसिलिटीज आनी सातत्य डिपार्टमेंटाक दिता. हे डिपार्टमेंट आजुनूय बी चड स्ट्रेंथन करपाक वेगवेगळे कडेन तांकां जो सपोर्ट जाय म्हणजे वीथ वेगवेगळे रिसोर्सीस गाडयो म्हणा किंवा ट्रेनिंग म्हणा हे सातत्यान करता. हांव परत एकदां माय डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी श्रायकर हाजे आनी तेजे पुराय एंटायर टिमीचे खूब खूब अभिनंदन. कितें जालें आमी डायरेक्टली डायव्हर्स आमचे कडेन रिक्रूट जाल्ले ना, आमी ऑन कॉल घेता. आमी ताका तेंय सांगलां की डायव्हर्स मिनिमम एक 2 ते 4 डायव्हर्स आमकां घेवपाक जाय. आमी तेजी रिक्रुटमेंट प्रोसेस फायर एंड एमर्जन्सींतल्यानूच सुरवात करता आनी आमचे कडेन घेवन दवरता. आदर्श गांवांत 2025 वर्सा 365 दीस कायम स्वरुपी लोकोत्सव करपाची संकल्पना आसा. तशेंच गोंयची संस्कृताय परंपरा हे सगळे नजरे मुखार दवरून संस्कृती हब करपाचो विचार आसा अशी घोशणा सभापती रमेश तवडकरान लोकोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक केली. 2024 जावपी लोकोत्सवाक राष्ट्रपती जाल्यार 2025 जावपी लोकोत्सवाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आमंत्रीत करतले अशेंय सभापतीन कळीत केलें. आमोणे पंगीण आदर्श गांवांत जावपी लोकोत्सव फाटली कितलीशीच वर्सां 3 दीस जातालो. अंदू सभापती रमेश तवडकर हांणी हो लोकोत्सव 365 दीस करपाची संकल्पना मुखार हाडल्या. गोंयची संस्कृताय परंपरा दायज जपून दवरपाक संस्कृती हब करपाचो विचार आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी स्पश्ट केलां. संस्कृती हब करपा खातीर लोकांनी पाठिंबो दिवचो अशेंय सभापतीन सांगलें. 8 वर्सांनी आमी सगळें करता आनी आमकां की 2025 सालांत दिसांनी हे आदर्श गांव काम पूर्ण करपाचें आसा. आज आमी म्हणलां की फुडल्या वर्साक आमी राष्ट्रपती काडटले.
25 जेन्ना जातले ते पूर्ण आदर्श गांवाची संकल्पना 365 दीस आदर्श गांव कशें चलयता, गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा आसा आनी सांस्कृतीक हब कशें जाता हो एक आमचें टार्गेट आसा. आनी हो टार्गेट तुमच्या सगळ्यांच्या मतीन आमकां अचीव करपाचो आसा. पूण सगळ्यां कडेन मागता सांस्कृतीक हब करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां जे मदत तुमकां लागतली तो विचार प्रसार सगळें करपाक जाय ते तुमी सगळे करतले दितले अशी अपेक्षा व्यक्त करून परत सगळ्यां कडच्यान तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन आयले त्यामुळे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून उलोवंक शकता पळयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा शिवोले वाठारांत एका ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जालो. मातयेन भरिल्ल्या ट्रकाचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान दुसऱ्या वटेन येवपी कारयेक वाटोवपा खातीर ड्रायव्हरान काजीच्या झाडाक नेटान धपको दिलो. ह्या धपक्यात मातयेन भरिल्लो ट्रक उमथलो. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. त्या अपघातांचे सत्र चालूच आसा. सोमारा असोच भिरांकूळ अपघात शिवोले मार्ना रस्त्याचेर घडलो. म्हापशेच्या दिकेन शिवोले वचपी मातयेचो ट्रक मार्ना शिवोले रस्त्यार उमथलो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान दुसरे वटेन येवपी गाडयेक वाटोवपा खातीर ड्रायव्हरान पयलीं काजीच्या झाडाक नेटान धपको दिलो. उपरांत मातयेन भरिल्लो ट्रक उमथलो. सुदैवान ह्या अपघातान जीवितहानी जावंक ना. कुछ आ रहा था, गाड़ी ब्रेक लगाते आ रहा था. बाद में ब्रेक थोड़ा भी नहीं लगा. बाद में आगे गाड़ी था. गाड़ी एकदम बैलेंस में कंट्रोल में इतना फास्ट तेजी से आ रहा. बाद में वो गाड़ी था इसलिए गाड़ी इधर झाड़ को टच कर गया. साइड पे मैं इधर ही खड़ा, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा तो साइड पे इधर रुका देने के लिए कोशिश किया मैं. तो गाड़ी एकदम झाड़ पे लग के ऐसा बैलेंस हो गया. तो मैं क्या कर रहा था, गाड़ी फास्ट था ना, साइड पे थोड़ा लगा के तो एक जगह पे रुकाने का ऐसा सोच रहा था मैं. तो क्या झाड़ पे लग के ऐसा पलट गया. शिवोले मार्ना रस्त्या वयल्यान लोडेड गाडयांची येरादारी करपाक परवानगी ना. तरी आसतना कांय लोक गाडयो घेवन येतात आनी देवतेर सुचोवणे फलक नाशिल्ल्यान तांकां अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून ह्या रस्त्याचेर सुचोवणे फलक आनी खांब्यावयले लायटी घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. After the two mishaps down, one which is right at the bottom, आणि मागीर तो ग्रेनाइटाचो पळय गाडी शिंकली 8 दीस जाले पयलीं जाल्लो. हांव म्हणटात ते with those examples they should have been a signboard or somebody standing there because it's one after the other. Looking at this, it is you know, it's a pity that nobody can even put a stop board for the loaded trucks. And if this truck goes with 2-3 vehicles and there is deaths, who is responsible? That means nobody wants to do anything. Nobody is bothered of life. Ridiculous. There should be a signboard. There is no signboard. I'm sure that there is no loaded trucks coming up and down. About the lights? No lights. Day and night, people like travel. This is a main road. It is connecting various parts of Goa, and people are using this road as a shortcut. Or you close the road and see what happens. Close the road. If you can't do anything, just close the road. आता ट्रक वयरसून येता तो वयर ब्रेक फेल जालो. तो घोसळो आतां वयरसून येयला आनी फुडल्यान गाडी येता. गाडी वाटोवपाक तेणी झाडार मारले व्हरून. आनी हेवी लोड हांगासर एलाउडूच ना. बोर्ड पासून मारल्या. हांगा सेफ्टी फीचर म्हणल्यार पयलीं कांयच ना. ड्रायव्हर म्हणटा ब्रेक फेल म्हणटा ब्रेक लागत ना लागलो. गाडयेर मारच्या झाडार मारली. लायट हांगासर सेफ्टी ना, सायन बोर्ड ना लायटी ना हांगासर चलना. लायट हा चलना सारके. लायट कांयच ना. काल पासून हांव कोण गाडी मारली हांगासर कोण सायडीक गेलो. लायट ना काय ना. तो पिवंक ना कोण ना सायडीक घेवन पडलो. आमी आसा सध्या जो रोड म्हापशेच्यान शिवोले वयता ह्या जाग्याचेर अशी घटना घडपी ही पयलीच खेप न्हय. तर ह्या वाट्या वयल्यान जी कितें हेवी व्हेकल्स वयता ती एवरी टायम टर्न जाल्ली आसा. कन्सर्न अथॉरिटी कडेन खुबदां ह्या बाबतींत अशी कागाळ घेवन गेल्ली आसा, पण हाचेर कांय आजून मेरेन सुटाव येयलो ना. आतां सध्या तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जो ट्रक आसा मातयेन भरलेलो तो खंय तरी म्हापसा सायडीच्यान शिवोले वाठारान वयतालो. ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे अशें आसा की खंय तरी तेजो ब्रेक जो आसा तो खंय तरी लागूंक ना. त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे तो म्हणटा की जो ब्रेक फेल जालो आनी खंय तरी फुडल्यान ही 4 व्हिलर येताली आनी एक 2 व्हिलर येताली ताका वाचोवपा खातीर तेणी लेफ्ट सायडीच्या एका मातये वयल्यान गेली आनी थंय एक झाड जे आशिल्लें त्या झाडाक लागून खंय तरी तो ओवरटर्न जालो आनी रस्त्यार पडलो.
ह्या अपघातेन जो ड्रायव्हर आसा कृष्णा राठोड तो खंय तरी पार्शली इंजर्ड आसा, त्याच्या हातीक आनी लेफ्ट सायडीक तकलेक अशी बारीकशी दुखापत जाल्लेली आसा. सद्याक ह्या जाग्याचेर अंजुनाचे ट्रॅफिक पुलीस येवपाकूच आसात. फुडली जी माहिती आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोळकर. दक्षिण आशियांतलो सगळ्यात व्हडलो महोत्सव म्हटल्यार सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल. अंदूच्या वर्सा हो फेस्टिवल पणजेत 15 ते 23 डिसेंबराक आयोजीत केला. ह्या फेस्टिवलाचे 12 व्हेन्यूचेर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. नाच, दृश्यकला, संगीत, खाद्यकला, रंगमंच आणि हस्तकला ह्या क्षेत्रांतले 6 मुखेल तज्ञ क्युरिएटराच्या भुमिकेत थंय आसतले. जाल्यार ह्या फेस्टिवलात 300 परस चड कलाकार सहभागी जातले. Just like first of all to thank City and her entire team for having me event in pageant. I know she's got a lot of offers from other states, a lot of other countries. In fact, I wanted to host Serenity, but I'm actually extremely thankful that she chose to stay in pageant. Pageant is an extremely vibrant city. There's a lot of culture. The people here are extremely fond of art. A lot of tourists come here for our heritage and for our history also. And I'm just happy like events like this happen in pageant because we also do need an alternative to all the other activities that also happen in the city. Now, one good thing about this place is also festivals like Serenity. They encourage the future generation of children, people who aren't really exposed to art, to actually take an interest in art. Like me, for example, I was in Gomantak. But as the festival has gone on, it's actually increased like a scope and breadth of my knowledge when it comes to art and the appreciation that I have towards art. So I just like to say thanks a lot, and I hope we have a very good relationship going forward. Serendipity has, I think, all the art forms that it covers. It's really amazing. And while I was here, I also, the work that was going on in this building, and it's like, the way they bring life back to these old buildings, that's also brilliant. It's amazing. So, I really want to again congratulate her entire team, and I'm really, really looking forward to the festival again. And as Rohit sir rightly pointed out, that it's a great opportunity for the younger generation to kind of pick up such art forms and be exposed to them. And even for myself, before I had joined Goa, these art forms just existed, but to be able to go and see them in person and to be able to feel them, it's an amazing opportunity. So all the best to you, Smriti, and we really look forward to the festival, and I'm really, really happy and proud to be able to provide any help or support to the foundation in whatever manner or capacity that we as ESG can. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.